नमस्कार. माणगमती कार्यावळीक तुमकां सोमेस्ताक माय मोगाचो आनीक उर्बेवरीत येवकार. आयज ह्या खासा कार्यावळीक म्हज्या सांगाताक तुमी जाणात ऑल इंडिया रेडिओ FM आनीक FM रेनबोचेर जायत्यो कार्यावळी तुमच्या मुखार पावतात. पूण आमी जायते फावटी ती कार्यावळ आमकां दिणारे कोण हें आमकां जायते फावटी खबर आसना. पूण आयज हांवें चिंतलें की तिवूय जे भाशेन हांव ह्या पालकाचो तियात्रांचो आनीक कोंकणी भाशेचो वावर करता तसोच तांचोय वावर तुमच्या मेरेन पावता. पूण ही मनशां ह्या मनशांची वळख आयज हांव तुमकां ह्या कार्यावळींतल्यान खासा करून दिता. पयले सुवातेर म्हज्या दाव्याक बसून आसा शकुंतला भरणे. हाणें ह्या ऑल इंडिया रेडिओचेर आपलो जायतो वावर केला. तेच परी दुसरें टिना कॉस्ता. तुमी जाणात आसतले आलेन कॉस्ता हाणें ऑल इंडिया रेडिओचेर आपलो पांय अशे घोट करून दवरले की ताचो उगडास आमचे जाणटे आसात तांकां अजुनूय आसा. तेच परी ताची धूव आयज ह्या ऑल इंडिया रेडिओ वयल्यान आपलो आवाज तुमच्या मेरेन पावयता. आनीक ह्या कांतारांचो जो स्वाद आसा, ह्यो कार्यावळी आमची संस्कृती आसा ती तुमच्या मेरेन पावोवपाचो तांचो जायतो भार आसा. ह्या खिणांत म्हाका दिसता एक सांजावाची परब 2 दिसां फाटीं जाल्या. तरी आसतना एक समनभर हे कार्यावळीचो घोस्त ही सांजावाची ही जी परब आमी समोर रमतात ताचो घोस्त लोकांच्या काळजांत तसोच जीव आसता. म्हाका दिसता ताचेरूच आमी सुरवात करुया. सांजावाचें कांतार सांजवांव गुंता मरे वाट आमकां दिसोना. सो ह्या उतराची ही जरी तर ही उतरां कोणाक येनात जाल्यार पासून हो ट्यून तांच्या काळजांत आसता. आनीक हे कांतार असोच तो मनीस ह्या दिसांनी गुणगुणत आयला. म्हाका दिसता हाचेर आमी सुरवातेक एक सांजावाचो क्लिप पळोवया आनी आमच्या कार्यावळीक सगळे आमी जावन वचता तोडा तेंपान बेतल्या सांजोचें फेस्त म्हूण आमी मावोल्या आयल्या माथ्याकी कपेलां घालून उदक लावन भायर सरल्या आयचे दिसाक व्हडले आमी नको खंय पावल्या सांजाव गुंता मरे वाट आमकां दिसोना आयचो जीव उरवेचो कोणाक नासोना Solo pijere, lui logere, falea sai neona, usmite sa osa tita, un paudiena. तर टिना आतांच आमी संजावाची थोडी क्लिप्स पळयल्यात. तर हे संजावाचें जें कांतार आसा जें सियाल वर्सान गायलां हाचेर तुजें म्हणणें कितें? म्हजें म्हणणें हें की जितलीं आतां नवीं कांतारां पासून घडल्यार सांजवांचेर पण ते एक कांतार सदांच फामाद उरतलें न्हय. हय. तर शकुंतला बाय तुका कितें दिसता की जें फेस्ताचें आमी म्हणटा सांजावाचें फेस्त हाचेर तुजें मत कितें? फेस्त म्हळ्यार हांव ताका फिस्ट सुद्दां म्हणना तेवतीन बाब, हांव ताका फेस्त म्हणटा. आमकां जर गोंयची संस्कृती, गोंयचें कल्चर, गोंयकारांचो स्वभाव, गोंयच्या मातयेचो गूण ह्यो सगळ्यो गजाली जर आमी लक्षांत घेतली जायत जाल्यार ही फेस्तां जात्रा ज्यो जातात त्यो आमच्या गोंयांत रुजिल्ल्यो अश्यो परबो. आनी ह्यो परबो जश्यो आमी ट्रेडिशनली चलयत आयल्या परंपरेंतल्यान तश्योच चलयत रावंक जाय. कारण ह्या परंपरेन आमचो गोंयकाराचो स्वभाव गूण आसा आनी ह्या संस्कृतेन आमच्या ह्या फेस्तांक वेगळें म्हत्व आसा. सी आल्वारिसाचें जें कांतार आतां आमच्या टिना बायन म्हळें, हांव तुका एकूच सांगता की तें कांतार हांगाच्यान आयलां आनी तें कांतार काळजांतल्यान आयलां. कित्याक सांजवांचें फेस्त म्हळ्यार कितें तें पयलीं आमी जाणून घेवप म्हत्वाचें. खंयच्याय चर्चीचें फेस्त, खंयच्याय कॉपेला कडेन आमची एक जी संस्कृतीचो भाग म्हणून फेस्तां पळय जीं गोंयांत जातात ह्या फेस्तांनी सुद्दां एक गोंयकाराचो स्वभाव, गोंयकाराचो गूण आनी गोंयकाराच्या काळजांत आशिल्ली श्रद्धा
कळ्ळें ह्यो सुसेगाद म्हणून आसा पळय हो शब्द न्ही आमचे सुसेगाद गोंयकार म्हणून पळय आमी म्हणटात न्ही त्या सुसेगादाक एक शांततायेची झलक आसा पीसफुलनेस म्हणटात ताका सुसेगाद म्हणजे आळशी न्हय आळशी न्हय. म्हाका क्लियर करपा जाय अशें हो शब्द कारण ह्या सुसेगाद गोंयकारां फाटल्यान ताजो जो एक मेंटल फ्लो जो आसा किंवा दुसऱ्याक मदत करपाचो किंवा शांत स्वभावाचो किंवा खूब दुसऱ्याक समजून घेवपाचो जो गूण आयला तो ह्या परंपरेंतल्यान जात्रेंतल्यान काल्यांतल्यान फेस्तांतल्यान ह्या संतांनी आमच्या गोंयकाराच्या काळजान तो रुजयला आनी तो मुखार चलत उरतलो जाल्यार ही फेस्तां आनी ताजी संस्कृती ताजें ट्रेडिशन अशेंच आमी चालू दवरूंक जाय. हय हाचें खाशेलपण म्हटल्यार आमचे गोंयकार गोंयांत जितलोय वावर केलो तरी निमाणें तांच्या हातांत कांयच आसना. त्याच पासत ते परदेसांत जावं गल्फांत दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी नोकरी करूंक वयतात कारण गोंयांत आमकां सगळीं काजरां फेस्तां सगळें लागता सगल्यो परबो लागता हातूंत आमी मिसळून गेल्या उपरांत निमाणें आमच्या हातांत कांयच आसना. ह्या खिणांत एंटनी दे आमाजी हाचें एक VCD फिल्म आसा पाद्रींचे कश्ट हातूंत मार्कूस वाजान एक कांतार गायला आदी आनी आतां. चल आमी ताचेर नदर मारुया आनी एक कार्यावळ मुखार व्हरुया. पोदेर सोकाय येतालो दारार पूण आतां सोदल्यार पोदेर मेवचे नान गोंयकार आदले आमचे ते पोदेर आतां खूंय गेले सोकायच्या फांत्यार दांडे घेवन ते येताले तांचे हाताचे पांव खावून आमी दादूस जाताले आतां कारवार पावान मेवतात ते जोल्ले चेडे चिडवां खेळ मिटांनी पावसाच्या दिसांनी चेडे खेवताले गोड्ड्यांनी चेडवां गारान बसून खेळ पुंजी फातरांनी दादले खेवताले ताबलांनी बोरी चेंपोडो चुट्टाच्या खुमटींनी आदी गांवांनी चडशीं चुट्टाची गारां बारीक मोठे नोड्याची गारांनी आमी न्हिदली चुट्टाची जावं बारीक मोठ्या नोड्याची गारां केन्नाच पळोवंक नासली आतांची तेरेसीची गारां कशी पळोवंक लागली सोडो लासून जेवणां रांदलीं माय पायचे पिरां तीन भुरगीं तीं वाडलीं आतां माय ती सामकाराक बसली
घेऊन बाटली दुपूत आपल्याक जाय तेन्ना येतेली हांव नको कितें जाय तो आमच्या भुरग्याचो फुडार आदी भुरगीं माय बाय सांगाता कोत्ताली तेच रोजार तूं व्हंकलेक घेवन घरान रावता तूं न्हवऱ्याक घेवन भोंवता बाजार माय टीव्ही सरकाराक आनी पाय वचोन बसला बारार आतां गोंयांत चोरयो गिरम्यो मर्डऱ्यो साबार आमच्या दिसान दीस पातकां देव बुरोयता आसा बुकार आयज पासून गोंया गोंयकारांक गोंयचो सायब कोत्ता सालवार देवारा गेल्या जापाना भाशेन आमचे गोंयांक करीत काबार आमी सोगोट पातकी सान फ्रांशीक तूच आमचो आदार मार्कोस वाजाचें आतांच आमी कांतार पळयलां तुमी तुमच्या कार्यावळींतल्यान तुमी तुमचो ह्या मार्कोस वाजाचो जावं दुसऱ्या कलाकारांचो आवाज दितात पूण आमी एक लायव्ह हें कांतार पळयलां तर तुमी तुमच्यो ज्यो कार्यावळी लोकां मुखार हाडटा आसतना लोकांचो प्रतिसाद तुमकां कसो कितें मेळटा हाचेर म्हाका दिसता तुमच्याच तोंडांतल्यान तुमी लोकांक सांगल्यार अदीक बरें. लोकांचो प्रतिसाद म्हणचे पेक्षा म्हाका दिसता टिनाबाय एक गजाल खरी तेवतीन बाब आमी जरी ऑडिओ विज्युअल माध्यम म्हणल्यार दृकश्राव्य म्हणजे आतां आमी लोकांक दिश्टी पडटात पुणून ऑडिओ सारकी मिडिया ना तूं उलयनासतना दुसऱ्याच्या घरान पावता दुसऱ्याच्या काळजान पावता आनी ही काळजाची भास एका काळजांतल्यान दुसऱ्या काळजांत वता तें तुका फक्त शक्य आसा श्राव्य माध्यमांतल्यान कानान जो आवाज पडटा तो आवाज आयकना फुडें आमचो जो थंय बशिल्लो आसता रेडिओ आयकत तो म्हाका भितर घेता म्हाका घरान घेता ताजे घरान तो सेटांतल्यान हांव ताजे काळजांत पावता ही फिलींग म्हाका भितरल्यान म्हाका अंतस्करणांतल्यान दिसता की अशें भाग्य खूब कमी मनशांक मेळटा जें आमकां मेळ्ळें जे लोक गांवां गांवांत रावतात घरा घरान बसतात आनी आमची वाट पळयतात आनी तुका सगळ्यांत म्हत्वाचें सांगू की हे जे फोन इन प्रोग्राम्स जे केल्यात तातूंत भितर मनशाच्या भितरले जे उद्गार आसात म्हणजे तेन्नाच आमी उलयतात न्ही आमी चिंतनात पळय की हांव उलोवंक लागलें शकुंतला बरें दिसता टिना उलोवंक लागलें बरें दिसता म्हाका आज टिना जाय आशिल्लें म्हाका आज शकुंतल जाय आशिल्लें तुजो आवाज आयकुपाक बरें दिसता हें आयकूंक इतलो आनंद जाता तेवतीन बाब अशें दिसता की हांव ह्या जमनीर ना हांव स्वर्गान आसा ही फिलींग येता कळ्ळें तुका म्हजी फिलींग तशीच जाता म्हणजे आमचें काम हांव एक सरकारी नोकर म्हणटा हांव ह्या आकाशवाणीक काम करपाक पुणून ही फिलींग म्हाका केन्नाच आयली ना की म्हाका अशें दिसता की म्हजें काम म्हाका आय लव रेडिओ हांव रेडिओच्या इतलें मोगान पडटा की म्हाका सुटी सुद्दां घेवन वचपाक नाका आसता तेवतीन बाब इतलें म्हाका लोकांनी इतलो मोग दिल्लो आसा म्हणून त्या मोगान हांव इतलें भारावून गेल्लें आसा की हांव तांकां लागून कितें करूं आनी एक्चुली वॉट वी आर डुईंग आमी कितें करता तांचे खातीर कांयच करना पूण हे लोक आमकां इतलो मोग दितात इतले काळीजच काडून आमच्या हातान दितात एक दीस अशेंच हांव कार्यावळ आयकतालो आनीक ताणें कोण तरी एक ऑडियन्स शकुंतला लागीं उलयताली जितले फावट हांव फोन मारता तितले फावट टिना म्हाका कशेंच मेळना पूण शकुंतला फोन लायतनाच मेळटा तर तुजो जेन्ना तूं कार्यावळ लोकांक दिता तेन्ना इतलें तुजी लायन बिजी कशी उरता